अध्यक्ष ओमानस्त विजय सरदेसाय हो जायत्या वेळार प्रयत्न करतालो फाटले कितलेशेच म्हयने की बीजेपीक येवपाक. आमच्या अध्यक्षाक म्हणजे सदानंद शेख तानावडेन आनी गोंयचे मुख्यमंत्र्यान ताका न्हयकार दिलो म्हणून तो आयलो ना. एक दुसरो तो म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी ही फातोडा फॉरवर्ड म्हणून एकूच आमदार आसा म्हणून. आनी तिसरो तो म्हणटा की खुबशे विषय विजय सत्तेर आसतना वेगळ्या पद्दतीन आनी विरोधकां आसतना वेगळ्या पद्दतीन तो विषय मांडटा म्हणून. ह्या तिनूय प्रश्नांची उत्तरां हांव दितां. खुबदां उलयतना हांवें फाटीं एक व्हिडिओ काडून हांवें सांगलें ताका ताची किंमत आनी ताची लायकी कितें तें. आतां हांव थोडक्यात तुमकां सांगता. कोण मुख्यमंत्री जाता म्हणून आमच्या अध्यक्षाक दिल्लीच्या हॉटेलांत पांय पडपाक आयिल्लो हे पुराव्या सकट हांव दिवपाक सोदतां, पण आयज दिना. बाकीचे सगळे तेजे पुरावे दिता हांव. दुसरें तो म्हणटा की आमी एकूच गोवा फॉरवर्ड एक पार्टी आहलो. हय, आमी एक पार्टी आहलो आमदार, आमकां अभिमान आसा ताचो. एक आमदार आसून सुद्दां गोंयच्या विधानसभे भितर गोंयच्या प्रत्येक गोंयकाराचो प्रश्न तितल्याच पोटतिडकीत तो मांडटा. 1970 म्हणजे 1984 भारतीय जनता पक्षाचे 2च MP आसले, आज 303 आसात. खंयच्याय पार्टी जेन्ना सुरवात करता तेन्ना चड उतार येताच. आमदार कमी जावप, आमदारांची संख्या वाडप, संख्या हो काळ ठरयतलो. आनी 2027 आमी पूर्ण ताकदीन कितें लढपाचें आसा आनी आमचें स्ट्रेंथ कितें आसा तें आमी दाखोवन दितले. ताचे खातीर ह्या गिरिराज पै आमकां सांगपाची गरज ना. गिरिराज पै कोण? जाका सादो एक कावन्सिलर किंवा वार्डा भितर जर इलेक्शन रावतलो जाल्यार फॉर्म भरपाक 2 मनीस लागतात. एक प्रपोजल आनी टेंडर करपी तो ताच्यान जायना. हो भारतीय जनता पक्षाचो कामाक दवरलेलो मानाय. तो पगाराक वता. आपलो पगार कितलो आनी आपणें उलोवप कितलें हें तें कळपाक जाय. हांव मुद्दम हें कित्याक म्हणटा, पगाराक कितें दवरलें पुरावो दिता तुमकां. ताणी म्हाका दिसता फॉक म्हण केल्लें कितें फ्रेंड्स ऑफ गुड गव्हर्नन्स म्हणून. तुमकां सगळ्यांक येता तें 2012 व्हडले हाफ पेजी ती सारकी NGO काडून हो करप्ट तो करप्ट म्हणटालो. कोण करप्ट आनी खंयचे करप्ट म्हणून जे म्हणटालो ते आयज कोणा बरोबर आसा हे गिरिराज पैन समजोवपाची गरज. आतां हांव दाखयतां ताचे पुरावे. हो ताजो पयलो फॉग म्हण केल्लो. हे फॉगा भितर तो बरो बारीक आसलो तो तेन्ना, पोटा पडनासलें. आज बरें पडटा ताका. पळय हो गिरिराज हो फॉग करतालो आनी हे एडाक कोण पयशे दितालो हे जगभर लोकांक खबर आसा. दुसरो हो ताजो फॉगाचो पळय दुसरो एड दितना म्हणजे प्रेस कॉन्फरन्साक तो उलयतना हो ताजो. तिसरो आतां बरो इंटरेस्टिंग आसा. फॅमिली राज पार्टी म्हणून तेणी हो एड दिल्लो. पत्रकार भवन हे हातूंत भितर जे फॅमिली राज्य आसले ते आज खंय आसात हे गिरिराजान मातसो विचार करचो. फॅमिली राज करून पळय तो एड दिताले ते आज कोणाच्या माणी लावन बसलात आनी कोणाचे हो गुणगाण गायता ते पळयात. ताजे उपरांत परत एकदा फॅमिली राज. आज 3 जोडपी विधानसभे भितर आसात. ती 3 जोडपी कोणाली खंयची फॅमिली राज्याची? भारतीय जनता पक्षाचे. ज्या हाजेर तो पोटतिडकीन उलयताले ते आज कोणा बरोबर आसा हे गिरिराज पैयान मातशें एकदा आपले फाटी आपूण कितें उलयतालो ताचेर उजवाड घालचो. तिसरो मायनिंग टीम म्हणटालो. ही मायनिंग टीम आज पुराय कोणा बरोबर आसा? ही गिरिराज पै मातशें आमकां सांगचें. हे ताजें आमी दिलें नाय, आमी कोणाक कांयच म्हणनात. हे मायनिंग टीम आज कोणा बरोबर आसा? हो बाबूश मनसरात आमचो बरो मित्र. ह्या बाबूश मनसराताचें कितें बरयलें तें वाचात. एज्युकेशन मिनिस्टर आसतना आज हो खंय आसा? कोणाच्या माणी लावन बसला? हे गिरिराज पैन आमकां सांगचें. हाची प्रश्नाची उत्तर दिवचें आमकां. ताजे उपरांत रवी नायकाचेर पळयात. हे आमी दिल्लो नासल्या, आमच्या पार्टीनय दिल्लो ना. तो आज खंय आसा रवी नायक? रवी नायकाचें कितें बरयलें तें वाचात. ताजे उपरांत मोठो विकास पुरुष. ह्या विकास पुरुषाचेर भारतीय जनता पक्ष कितें उलयतालो? तो विकास पुरुष आज खंय आसा? देवा कडेन उलोवपी मनीस आज कोणा बरोबर आसा? आनी हाजेर 2012 तुमी कितें म्हणटाले? तर म्हाका दिसता की गिरिराज पैन आपूण पयलीं कितें उलयतालो आतां कितें उलयता हाजेर मातसो विचार करचो. पगारा पेक्षा चड उलोवची न्हू. 25,000 पगाराक 25 मेळटलो. आमच्या अध्यक्षाचेर चड उलयलो म्हूण तो 5,000 वाटून 30,000 जावचो ना हे ताणें लक्षांत दवरचें. हांव गिरिराज पै परत एकदां सांगता, तुजी सादी निवडून येवपाची कापस्ताद ना. हांव म्हणटा लायकी ना वार्डाक कावन्सिलर जावपाची किंवा पंच जावपाची. सादी दोग जाण तुका फिटनेस मेळना फॉर्मार सायन मारपी. तूं आमच्या अध्यक्षाचेर उलयता?
हय आमचो एकूच आमदार आसा, पण एक आमदार तुमकां पुरायपणान तुमच्या सत्ताधारी 33 आमदाराक पुरून उबो रावता. येणारो काळ सांगतलो आमचो पक्ष कसो वाडोवपाचें आमची जबाबदारी, आमी वाडयतले. एका वयल्यान 22 किंवा एका वयल्यान 25 जावपाचे कापस्ता आनी आमच्या संघटने मदीं आसा आनी आमच्या रामाचेर वाला तांचे कडेन आसा. पण हांव गिरिराज पै सांगता, फक्त हो ट्रेलर आसा. परत जर आमच्या अध्यक्षाचेर की येवपाचो आसलो, मुख्यमंत्र्यान नामलो, ताजे पुरावे आसात. हाज्या व्हडले फोटो आसा. कोण पांय पडटालो तो आमकां, आमच्या अध्यक्षाक घेवन दोन्ही हातीन कोण पांय पडटालो तो फोटोय आमचो आसा. कारण आमकां तितल्या खोलायेन तातूंत वचूं नाका म्हणून फक्त आमी गिरिराज पैक सांगता. परत एकदा शिटकावन दिता, आमच्या अध्यक्षाचेर किंबोना आमच्या पार्टीचेर उलयतना 100 पाटी विचार करचो. तुमचे कितें प्रश्न आसा? तेणे सांगला की आतां बीजेपीक गरज ना, तेन्ना आसली गरज आनी आतां ना. बीजेपीक केन्ना गरज आसा ती म्हाका खबर ना, पण तुमकां हांव मुद्दम तुवें प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता. बीजेपीची अवस्था गोंयभर देशभर पळयात. ज्या लोकांचे ते आरोप करताले ते लोक आज सगळे महाराष्ट्र आसत, गोंय आसत, कर्नाटक ते तेंची म्हणजे एक मराठीन म्हणा, आम्हाला नाही अब्रू, आम्ही कशाला घाबरू, ही परिस्थिती भारतीय जनता पक्षात जाला. तांकां वताय तांकां अब्रू नात ती ना, आनी आमी कशाला घाबरू, ही परिस्थिती भारतीय जनता पक्षाच्या आलची घडयेक जाला, ही भारतभर जाला. चल, थँक्यू.